हॅलो इश्टानो, आयचे मिनी व्लॉगान हांव करतलें पालक पनीर करपाक ऑब्वियसली आमकां जाय पालक आनी पनीर आमचे शिंगा आहा। पालक हांव म्हाज्या गार्डनांतसून घेतलें। हो आमचो गार्डनांतलो पालक आनी चल आतां आमी हार्वेस्ट करुया। पालकाची जी पानां आहा तीच हांवें कट केल्या सो दॅट तेजो मागीर रिग्रोथ जावपाक। हो पालकाचो बुके म्हजे कडसून तुमकां। पयली पालक बरी धुवन घेतली, उपरांत गोरमेची म्हाका तान लागली, हांव पियेलें थोडो निरो। हे गेले आमचे मोगाचे पालक बॉयल जावपाक। पालकाक नेक्स्ट घातलो मिक्सर ग्रायंडरान आनी ही चिली आमच्या गार्डनान जाल्ली ती घातली तितून। हो आमचो पेस्ट जावन तयार आसा। इल्लो बटर घालून पयली पनीर भाजून घेतलो। पनीर गोल्डन ब्रावन जावन येयलो। नेक्स्ट हांडीन इल्लें तेल घालून जिरा, मागीर थोडो कांदो। एक्चुली कांद्या पयली लसूण घालपाक जाय आसली बट हांव एक नंबरचे बुलक कट्स म्हाका उगडास उरोना सो हांवें ती लसूण मागीर घातली। कांदो बरो भाजून घेयल्या उपरांत तितून घातले टमाट, उपरांत हांवें घातलें मीठ, मागीर थोडे मसाले, पालकाच्या पेस्टान इल्लें उदक घातलें आनी तें मागीर हांडेन ओतयलें। नेक्स्ट तितून गेलो आमचो पनीर आनी लास्टली थोडी फ्रेश क्रीम। ताका मातशें आलयलो आनी दवरलेलो, मातशें आनीक शिजयलो एन्ड इट्स डन। पालक पनीर कोत्ता कोत्ता हांवें हें नोटीस केलें की हांव खूद एक पालक पनीर जाल्लें आहा। पालक ग्रीन आनी वायट पनीर हांवें हें मुद्दम करूंक ना, एक्सिडेंटली जालें। सो आतां आमचो पालक पनीर आमी टेस्ट करुया। हे गोरमेच्या दिसांनी जाल्यार म्हाका शीत कडी बिलकूल वचना, तेज्या खातीर दीस इज बेटर ऑप्शन।